किती जाय तुमका हनीमून हॉटेल म्हणटा ते हे तुमका कित्याक तुमका कित्याक काय म्हणटा तू कित्याक तू कोण मॅनेजर का पळय यात मनशा मॅनेजर म्हणतात पुढे उलयात तू मॅनेजर दिसाना सांग वर कर हांगा रावपाची भुसाची बिसाची बरी सोय आसून आयकलां अय भुसाची बिसाची आणि पिसाची हांगा उत्तम सोय आसा पूण तुमचें लग्न जालां तुम्ही कित्याक खातीर चौकशी काडटात काय म्हणटा म्हजे खातीर आनी कितें तुमचे खातीर बरी किडी खाता बरे सुबेज तुमचे कडलो हांगा हें हनीमून हॉटेल आसा हांगा लोक जोडप्यांनी येता थोडी जोडपी खरी आसता तर थोडी जोडपी अडेची तुमचे लग्न जालां ना नुस्ती तुमची सोडमूट जाल्या तेंचे लग्न जालां अरे 5 वेळा लग्न जालां 5 वेळा हा तुम्ही एकट्याच आयला हांगा अरे वा बायलेची कटकट चुकोवपाक म्हणून हांगा लिपचोर पयस आयला आनी मग विचारता एकटाच आयला काय म्हणून आता मेरेन घोवाच्या छळाक लागून बायलो पळून गेल्ले तुम्ही खूब आयकले आसतल्यो पूण बायलेचे त्रासा लागून पळून गेल्लो घोव पयलो घोव हांव पयलो घोव हांगा हांगा सिंगल बेडरूम ना हें हनीमून हॉटेल आसा हांगा तुमकां डबल भाडें दिवचें पडटलें डबल बेडरूमाचें हें शक्य आसा जाल्यार लावा बायलेची किटकी चुकोवपाक डबल कित्याक टिबल भाडें दी हांव चल दाखय म्हाका रूम बरें आसा बाळू ये बाळू येलो येलो मॅनेजर कितें जाणा हांगा ती 12 नंबरची कुर्ती पळोवया 12 हय 12 नंबरची हय बरें कशी जातले कशी कितें दो 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 2 वळा फाटल्यान एक दो 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 जोड पे येऊन रावला मागीर तुका नाव सांगता कांचन आणि रश्मी कांचन कितें आनी तुमचें सगळें उलोवन दाखयता सांगू मर तूं अरे 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 हांगा हनीमून हॉटेल मरे हांगा सगळें वेगळे दवरचें पडटा अरे तूं पिका मला पळय तूं कितें करता हांगा ती 15 नंबरची कुर्ती 15 नंबरची 15 नंबरची कुर्ती थंय एक जोडपे येना हे पळयात एक जोडपे आसा पळय ताची शेजारची रूम म्हाका दियात मदले वणटीक दाळी बी आसल्यार उत्तम ती भाडें दिता हे पळया तुमकां हांगा न्हीद काडपाक जाय न्ही न्हीद काडपाक जाय 6 म्हयने न्हिदूना हांव 6 म्हयन्याची न्हीद 6 दिसा काडटा म्हणून आसा मागीर तुमी असले भांगडीचे कुडी बरो खंय तरी पयस राविल्ले बरे न्ही तुमी कितें करता सांगता तुमी त्या तूं बाळू कितें करता ती 23 नंबरची कुर्ती 23 ती संडासा पडल्या ना ती सांग कितें मारती संडासा फाटली की फू 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 फुली फाटली संडासा फुडली फाटली चला आजोबा चला आजोबा हा ऋतिक रोशन चला सामान हाडला न्ही सामान घेवन सामानाने हाडपाक खंय वेळ मेळ्ळा असोच धांवर आयला आयलो तसो सदा फटी दिसता सकाळच्या गिरायकाची बोणी मात बरी जाल्या बो 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 बोरी कसली बोणी गिरायकाची जाल्या बरी जाल्या कितें आयलो म्हाका आपयल्ली तुमी हांव खंय आपयला
12 नंबर कांचन आणि रश्मी हे जवळपाशी दोन जोडती आयली पय आणि ती किती भांगडा दुपार लागता बघा तुका काढला सांगला अरे हांगा लिमून हाडे मरे हांगा कोण भानगडी वगैरे येतात रे हा मागीर तो कशी करतलो हाय थंय समजा रांची कुडी वच रांची कुडी पळोवपा आता तरी म्हज्या मोगाची खात्री पटली न्हय डार्लिंग म्हाका न्ही तुजो अजून भंय दिसता भंय हय तो कित्याक तुवें जे यामिनीक केलें तशें म्हाका करशी जाल्यार परत तेच अगो ह्या तुझ्या नाटकाची तरी सर येता मणगणे खातकर आमील कोण खाय हे पळय खऱ्या मोगाचो अर्थ मनशाक जिणेक एकदाच कळटा तो तुझ्या रुपान म्हाका उमगलो आतां मेरेन खंयच्याच मनशान म्हाका इतलें भारावन व्हरूं ना असलो कसलो जादू करून तुवें म्हाका इतलें बुलयलें डार्लिंग रश्मी तूं आतां म्हजें पुराय म्हजेंच जावन आसा आनी तुय पुराय म्हजोच पूण रश्मी म्हज्यान मातसो एक दोश आसा तो तुका आतांच सांगल्यार बरो आसूं कसलो दोश हे पळय तूं दुसऱ्या दादल्या बरोबर चड उलयलें लाडी गोडी केली तर म्हाका मात्तूय सुचेली ना आनी समज हांवें तशें केलें जाल्यार तर म्हाका राग येतलो आनी एक फुलयत लेगीन चड जाल्यार ना दॅट्स लायक नन मॅन पूण कांचन तुज्या भशेन हांवूय दुबावी आसा तुवें कोणा कडेन चड उलयशी जावं फोन बी करशी जाल्यार शी 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 अगो तूं मेळटकर म्हाका आनी खंयच्याय बायले कडेन पळोवपाची उमेद उरची ना रश्मी इंद्राच्या घरचे हे अमृत पितकर गांवठी फेणी कोण पितलो भटजी सकल आयला सगळी तयारी जाल्ली आसा अरे आम्ही या खुशेच्या नादान आमच्या लग्नाच्या विसरून केली नाका डार्लिंग त्या भटजीच्या हातांतल्यान नाका आमी मुंबय वतकच थंयच रजिस्टर लग्न करया अशें म्हणटा बरे भशेन त्या भायर आतां म्हाका मुंबय वतकच म्हज्या नव्या स्टुडियोच्या कामा कडेनय लक्ष दिवपाक जाय तुवें फाटीं सांगिल्ल्या भशेन हांवें सगळ्या सामानाची ऑर्डर बी दिवन दवरल्या बरी याद केली हो म्हजो चेक हे आनी कितें डार्लिंग आतांच ते कित्याक आतां आमी दोगांय जाण एकूच ना पूण आसूं न्ही दवर तुज्या कडेन खरेंच नाका ना डार्लिंग दवर न्ही हो घे न्ही हे पळय कितें म्हणटा हे पळय हो तुजे कडेनच आशिल्लो बरो बरें आसा आतां हांव म्हज्या मोगा खातीर सर्वस्वाचेर उदक सोडून पुराय कफर जालो हे कितें डार्लिंग म्हज्या मोगाचो हाडो हांवें तुज्या सुवातीन करतकूच लेगीत तूं स्वता कफल्लोकूच म्हणटा ना सॉरी तुका व्यंगेक धरतकर म्हाका कुबेराचो लेगीत दुश्वास दिसपाचो ना राव हांव रोखडोच त्या मनशाक पयशे दिवन परत धाडटा कितें आशिल्लें हे पळय आत्ताच्या आत्ता म्हाका एक्सप्रेस गाडयेन मुंबय वचपाक जाय त्या भुरग्या कडल्यान म्हजें सामान बी बांदून सकयल व्हरपाक सांग आनी एक टॅक्सी आपय पूण तुमी दोगांय वचपाची न्ही हांवें म्हाका बील बी सगळें तो दितलो बरें आसा खंय गेलो बाळू बाळू बाळू
जाय भाई कितलो वेळ हो कितें विचारता वयल्यान मातसो तेवट्यान गेल्लो त्या रुमातले म्हणजे सामान घालून हांगा हाडून दवर पयलीं कितलो वेळ काडटा टायम ना हांगा बेगीन कर हाड आनी दवर ते बेगीन टायम काडटा फास्ट म्हणा तुका हांवें बेगीन करू कर हे कोणाचे सामान वाढता माझे न्हू हे पळय म्हजे ते म्हणजे तू खंय चाललाय आत्ताच्या एक्सप्रेस गाडयेन म्हाका मुंबय वचपाक जाय पण हाजो कितें हाचो अर्थ न कळपा इतले हातून कांयच कुवाडे ना म्हाका हांगच्यान वचपाक जाय इतलेंच हे पळय हांव येता तुज्या बरोबर हे पळय पयलीं तितले सामानाचे ओझे तातूंत तुका आनी कशें व्हरू लक्ष्मी चड फकाणां पुरो हे पळय हा हांव येता तुज्या बरोबर हांव हांगा रावन कितें करूं बिल फारीक कर वा म्हजे कडेन आशिल्लें सगळें तुका दिवन उडयलें आतां बिल फारीक करपाकच न्हय तर वीक खावपाक लेगीत म्हजे कडेन एक पयसो ना अशें म्हणटा राव आं इतलोच जर पातीसेर जाल्या जाल्यार 10 रुपया दिता 5 रुपयांनी हुंदराचे वखद मेळटा लक्ष्मी असली जिवाक लागपी फकाणां पुरो कर तूं जर म्हाका सोडून गेलें तर म्हजें काळीज बंद पडून हांव हांगाच्या हांगा मोर पडटलों ओ तुका काळीज आसा डार्लिंग आतां मेरेन आशिल्लें पूण तुवें तें चिड्डून ताची सामकी चटणी करून उडयली अशी किमती वस्तू येतल्या वतल्याच्या वाटेर उडोवपी मनशाक कपल्लक आनी अजागळ म्हणटा डार्लिंग रश्मी हा रश्मी हांव तुजे पांय धरता अगो हांव म्हज्या घरादाराचेर संवसाराचेर लाथ मारून तुज्या फाटल्यान आयलो कितल्या विश्वासान हांव तुज्या खांद्यार मान दवरिल्ली आनी ती तूं अशी निर्दयपणान चिरून उडयनाका अगो हांवें तुजेर मोग केलो तुवें म्हाका लग्नाचें उतर दिलें निलाज रे मनशा लग्नाच्या आणि मोगाच्या वचनांची तू म्हाका याद करून दिता तुझ्या बायलेक दिल्ल्या वचनांची याद आसा तुका कितल्या विश्वासान तिने तुझ्या खानार मान घाल्ली आणि ती चिरताना तुझे मनीसपण खंय गेल्ले अशे येतल्या वतल्या बायलेक आपले सर्वस्व ओपपी मनशाकडे लग्न करपाक हांव इतले व्यवहारशून्य दिसले तुका सर कुठे तुका उलोवपाक तुझे कडेन उलोवपाक म्हाका वेळ ना राव हांव तुका हांगच्यान वचपाक दिवचो ना म्हज्या सर्वस्वाचेर आनी मोगाचेर असो घालो घालून जाल्यार म्हाकाच बुद्धी शिकयता हाड म्हजो तो चेक अशे मोगापोटी दिल्ले धन सोप्या रेजीन परत मेळना डार्लिंग आताच्या आत्ता बँकेच्या मॅनेजराक फोन करून तुजो तो चेक कॅन्सल करून उडयता तुवें दिलो चेक बाद जाला म्हणून हांव तुका कोर्टान व्हरतलें इतलेंच न्हय तुझ्या उतराचेर हांवें म्हज्या सगळ्या स्टुडियोच्या सामानाची ऑर्डर दिल्ली आसा ताचें नुकसान तुकाच भरचें पडटलें हांव कितें कुकुले बाय समजता रे स्त्री रोग तज्ञ जालो म्हणून जगाचें ज्ञान कळना अरे रे कितें कळ्ळें हांवें म्हज्या सुखी संवसाराचें घट्टण केलें जिवाक जीव दिवपी म्हज्या भांगरा सारक्या बायले कडेन तोंड फिरयलें आनी तुज्या सारक्या हलकट आनी फटींग बायलेच्या नादान सगळें वगडायलें हांव कितें करूं ह्या जगात हांव कित्याक जितो राव आतां म्हाका जीव दिले वगर दुसरो उपायच ना आत्महत्या आयडिया वायट ना प्रत्येक सिनेमात निमाणो क्लायमॅक्स हो आत्महत्येचोच असता रामा तकलेन विचार येतकच रोखडेच कर्म करून उडयले बरे हय न्हय हे गे पिस्तोल उडय काढ हांव जीव दिवपाक फाटीं सरतलो अशें दिसता तुका तुझ्या सारको बायजान आणि भिजूड मनीस जीव केन्नाच दिवचो ना अरे ताका लागून तर तुझ्या असले मनीस ह्या संवसारान चड जाल्या जीव दिवप आत्महत्या करप म्हणजे मेळटा बाय फाटल्यान मोग मोग करीत लाग ओडपा इतलें सोंपें नासता तें जरा रातचुलपणाक कितें शीम बी आसा काय ना? बायदवे तुका पिस्तूल बी चलोवपाक कळटा मू नाजाल्यार बेश्टोच गुळयो फुकट घालची ना सोसूं नजो म्हज्यान हें निमाणी इच्छा बी कितें आसा जाल्यार ह्याच वेळार सांगून उडय म्हजी निमाणी इच्छा म्हजी निमाणी इच्छा हीच की लग्न जाल्ल्या दादल्याक भुलोवन तांच्या संसाराचे घट्टण करपी तुझ्या सारख्या घरंदाज नायकिणीक चेचून चेचून मारपाक जाय कितें मनीस हो कोण परत तू तू हांगा कसो जंय तूं थंय हांव
हांव येदोळच तुमचे फाटोफाट आयिल्लो पूण तुजे कडेन एकटेपणान उलोवपाक म्हाका संदूच मेळिना. तुमची दोगांयची भासाभास हांवें हाडून आयकली हाजे खातीर म्हाका माफ कर. म्हणजे ऐकलं तर तुला सगळे हय. तर तू आता म्हजो दुस्वास करतलो. तुजो दुस्वास करपाक म्हजें मन त्या कांचना भशेन उथळ आनी पोके न्हय. तो म्हजो इश्ट जालो तरी ताणें तुजी केल्ली नालस्ता आयकून म्हजी तकली सामकी भणभणली. इतलें आवडटा हांव तुका. खंयच्या उतरांनी म्हज्या मोगाची तुका हांव कल्पना दिवं. पूण समज म्हजो तुजेर मोग आसा म्हणून हांवें तुजे कडेन आज लग्न केलें पूण फाल्यां म्हजें मन बदललें आनी म्हाका तुजी वीट आयली जाल्यार. तुका म्हजो वीट आयलो तरी तातूंत हांव भाग्यूच समजीन. तुज्या बरोबर मोगाचे एक खीण सुद्दां जर भोगपाची म्हाका संद मेळ्ळी जाल्यार खंयचीय किचाटा आयुश्यभर हांवें हड्ड्यार पसयन. क्षण एक पुरे प्रेमाचा वर्षाव पडो म्हणा. डार्लिंग, हे मात म्हणून तुवें आज म्हजें मन जिंकलें. म्हाका तुजी दासी केलें. तुजे कडेन लग्न करपाक हांव तयार आसा. रश्मी आता म्हज्या भाग्याक शीन ना. तूं राव, हांव रोखडोच आयलो. खंय वता तूं? ते तुका मागीर सांगता. शी सामकी पिशे लागपाची पाळी आयल्या म्हाका. तूं म्हजे कुडीन वचून बस. हांव गेलो तसो आयलो ओके. पूण हांव ये मेरेन तुजो बेत बदलू नाका. नो डार्लिंग. हांव येता. ओके. रश्मी, ती यामिनी येता अशें दिसता. तूं म्हज्या कुडीन बस. हांव फाटल्या दारांतल्यान भायर सरता. बाय बाय. तू किती सांगतालो की ह्या हॉटेलात डॉक्टर कांचन व रश्मी देवी नावाचे कोणच रावना? ते आमकां सांगपाक जायना. ती आयली आसत नाही आयली आसत. हे हनीमून हॉटेल आसा. हांगा आमकां सगळे सेक्रेट दवरचें पडटा. आतां तुमी हांगा आयली, हांव कित्याक विचारता की तुमचें कितें लग्न जाल्लें आसा काय लाफडे आसा म्हणून. म्हणजे कितें उलयता तूं? चुकलो मॅडम. हांवें तुमकां अशें म्हणूं ना. हांवें आपलें सरा एक उदाहरण दिल्लें. ते पाड पडू रे. तिमी चल पळोवया आमी हांगाच्यान या. म्हजें उलय तशेंच उरलें. सांग. अरे म्हाका एक सांग, तुका तू उलोवण्याक आमचें थंय उदाहरण दिले शिवाय तुका उलोवपाकूच येना? हे पळय, सांग. वयर कित्याक कोणी उडयली काडून दवर. तर वयर कित्याक जाणा, सांग. हरिभक्त परायण शास्त्री म्हणून आपले आंगोस्तर घेवन हांगा आयलो. न्हेसपाची न्हय हा, आयलो. तर कित्याक जाणा, ते हांगा नांव कितें बरयलां पळय, दाऊद इब्राहिम आनी मोनिका लेविस्की. तर सांगपाचें म्हळ्यार हांगा येवपी सगळीं गिरायकांक एक नंबरची फटींग. हांगा हाडटा रजिस्टर. एक रूम बूक कर आमचे खातीर. बरें आसा. मिस्टर एंड मिस्टर. अरे अरे कितें तुमचें लग्न जाल्लें आसा न्ही? तिमी खंयच्या हॉस्पिटल हाडलें तर म्हाका? हो कितें मनीस काय देव रे? अगो मागीर हांव कितें करूं म्हणटा तूं म्हाका यामिनी? म्हाका सांग, शारांतले सगळीं हॉटेलां आमी धुंडान हांगा आयल्यात. तांचो काय पत्तो ना. यामिनी म्हाका पुरो जाला. खरें सांगता तुकाय पुरो जाला आसतलें. आज आमी हांगाच सुशेग घेवया. ह्या असल्या चोर बाजारान सुशी अशें कितें करता तूं यामिनी? अगो जिवाक कित्याक त्रास करून घेता? कसले संकटान घालें म्हाका तुवें ती. बरें तापले तें हें पळय, इतले आपुलकेन हांव तुका आदार करपाक गेलो. कांचन म्हजेर केन्नाच विश्वास दवरुपाचो ना. ते पळय यामिनी, ताणी विश्वास दवरूं किंवा न दवरूं ताजो कांय फायदो ना आतां. म्हाका एक सांग, त्या हलकाट मनशा खातीर तूं कितें आवडे घडटा? कित्याक? तो गेलो, तो सामको उदकां गेलो. ताजी कितें आवडे घडटा तूं? कितें उलयता तूं? मागीर येदे मेरेन ताचें लग्न सुद्दां आसतलें. कितें उलयता तूं तिमी? यामिनी म्हाका एक पळय, इतलें सांग, आगो म्हज्या मोगाची तुका ओड कशी दिसना? तुज्या मोगाचो पाडो आयकुपाच्या मनस्थितीन ना हांव तिमीर. यामिनी हें पळय, हांव तुका म्हजे पसून एक खिणभर लेगीत आज पयस जावपाक दिवपाक ना. पयस राव. म्हज्या एकटेपणाचो असो फायदो घेता? यामिनी अशें कितें करता तूं? बस गो, बस गो. तुजे खातीर कितेंय करपाक तयार आसा. सांग. म्हजो नाच सोड. वता हांव हांगाच्यान. तें शक्य ना, तें शक्य ना, तें शक्य ना. आज मेरेन हो हाडून दवरलेलो मोगाचो हुवार सगळे हाडून तोडून भायर आयले बगर रावचो ना. आतां तुजो राव म्हज्या ध्यानान आयलो.
हलकट मनशा आता म्हाका एक खिणभर लेगीत हांगा रावपाची इच्छा ना. खंय वता बस बस. हांव वादांतल्या मोठ्यान. यामिनी हे हे हनीमून हॉटेल कसले हनीमून हांगा आड्डे हुयेले बोबो सगळे आयकुपाचे लोकांक संवय आसा. कोण तुका सोडोवपाक येवपाचो ना कोण येवपाचो ना. सोड म्हाका वता हांव बस हांगाच्यान. खंय वता बस. चल्ला कितें मॅनेजर साहेब भोव बायलांच्या झगड्यात तुम्ही किती अवगीत तोंड घालतात. हांचो म्हाका कांयच संबंध ना. संपूर्ण नाव जाय कितें फुडें जातलो न्ही. हे पळयात तुमकां 14 नंबरची कूड दिल्या न्ही. Thank you. वता आनी जाय तो घोटोळ घालात. थँक्यू पळयले हांगा आड्ड्यो हुयेल्यो आयकुपाची संवय आसा. यामिनी कितले सुंदर दिसता तू गो आजून. हांव तुजो हात फोडून चाबून रक्ता काडटलें. तुका कितें दिसलें घोन खोट मारिल्ली बायल म्हणजे वाऱ्यावयली वस्त म्हणून. ऑफकोर्स म्हजे शिवाय आनी कोण आसा तुजेर आतां हक्क सांगपी. कोण आसा तर ना जाल्यार अशें एक काम कर त्या तुगेले भिजूड घोवाक उलो मार. हांव मारू कांचन यो रे बाबा हाका सोडोवपा यो यो. कोण उबो मारता? कोण यामिनी कांचन तू हांगा वा सारको वेळार पावलो. सोड तिचो हात ना जाल्यार फार मारतलो. अरे तुझ्या फरान मरपाक हांव जन्माक येवना रे कळ्ळें तुका. तुजो हात सोड खंय. तिजो हात सोडपाक हांव तुजे सारको घोव न्ही तिजो हात सोडून आनी कितें तुजे सारकें जिते मड्याचो हात धरू. कोणा कडेन उलयता तू म्हणटा तेच खरें. नालायक मनशा. अरे तिका वाचोवपाक येवपाक लेगीत तुका लज दिसपाक जाय. कितें केलें रे तुवें हेजे खातीर कितें केलें. हांवें आज मेरेन हेजे खातीर म्हज्या सुखाचेर उदक सोडून आंकवार रावलो हेजे खातीर फक्त. आनी तूं तूं एका वर्सा भितर तुजेर खोट मारून त्या रस्त्या वयले सुरसुऱ्याक घेवन भोंवलो. तुजो मोग आसा हेजेर हय तुजो मोग आसता जाल्यार हेजेर नदरेक नदर लाय आनी सांग हेजेर मोग आसा म्हणून आत्तां हात सोडटा. कोणाक सांगता. हांव अधम आसा नालायक आनी भिवकुळो आसा. यामिनी तुजी राखण सोड पूण तुज्या आंगाक लेगीत हात लावपाचो म्हाका अधिकार ना. आतां हांव चिंतून कितें करूं. कळ्ळें. सोड म्हाका हांव तुज्या पांयार पडटा. सोडून वचूनी म्हाका खंय ताजे कडेन हय ताजे कडेन वता. सोड तिचो हात. कोण तूं म्हाका सांगता सोडटा काय ना आता तरी सोडटा काय ना. त्या पिस्तुलाचो भाग घालता पिस्तुलाचो. सोड म्हळ्यार ह्या पिस्तुलांतल्यो सगळ्यो गुळयो जरी ह्या छातयेर सोडल्यो न्ही तरी हो हात सुट्टा जाल्यार पळय. सोडटा काय ना. आता कसो सोडलो हात. भिवकुरो त्या पिस्तुलाक भिवून न्ही तुजे नदरेक भिवून तुजे नदरेक. वाघिणीचे दोळ्यांतले जैते इंगळे कशे तुज्या दोळ्यांक जैताले. ही असली सुंदर काय मनाक भिवयताय बी आनी बुजवणी घालता. अशें मागीर त्या गरीब गायचेर इतलो कित्याक पेटिल्लो. पेटिल्लो म्हाका फटोवन त्या कांचना कडेन लग्न जालें म्हणून ताचा सूड घेतालो. गरीब गायेचेर सूड घेवपी मनशाच्या कर्तुपाची तोखणाय करपाची तितली थोडी. अशें मागीर कितें तुजे सारके दादल्याचे रक्ताक वखो केल्ले वाघिणीचे शिकार करपाक पुरुषार्थ आसा. अर्थात आणि तुझ्या भशेन जर बेदरकार शिकारी जर मेळत जाल्यार ह्या वाघिणीक झुंजपाक चडूच मजा येत. अरे वा कितें तरी डाव दिसता तुजो कितें तरी डाव दिसता. पूण एक लक्षात दवर हांव कांचनूय न्ही आनी परागय न्ही. ती मेरे म्हणटात म्हाका तुजे सारके तुजे असल्याचे ह्या मोजळ्यात हांव असलो सहजा सहजी सोंसपाचो ना. चडूच उत्तम. तुझ्या सारख्या पुरुषोत्तमाचे सदांच आशिल्ले हांव. काल तुवें स्टेशना वयल्यान त्या घरान म्हाका हाडून पावयलें. आता जिणेतली फुडली वाट म्हाका सुयेंच दाखोवची पडली. कितें तरी डाव दिसता तुजो. कितें तरी डाव दिसता. ना एनिवे सांग कितें जाय तुका. हे पळय आत्ताच्या आत्ता म्हजे बरोबर मुंबय यो. एक्सप्रेस सुटपाक अजून पावणवर आसा. तू एक काम कर तू फुडें स्टेशनार वच आनी 2 तिकीटी बूक कर. हांव आयलेच फाटल्यान मागीर आमी सगळे गाडयेन उलोवया. बरें पूण एक लक्षात दवर गाठ म्हजे कडेन आसा. तिमीर म्हणटात म्हाका सोड तिमीर. या आय नो. ओके आनी जर म्हाका फटोवपाचो इल्लोय जरी यत्न जालो ओके तर ती कोंबडेची मान पिळटात न्ही तशी पिळून तुज्याच हाताक दितलो. हां लक्षात दवर.
हाचो अर्थ कितें ताई तू सोड हांव गड्डे तिका हांव कितें ब्रह्मचारी कितें दिलं ना हा चल उलय खंय आसा म्हजो घराक म्हाका कितें खबर तुका खबर आसा खंयली पण जाल्या ताका आनी हांवें सांगूं ना जाल्यार कितें करतलें तूं कितें करतलें कितें करपाचें हांव सांगता मी जर 5 मिनटां भितर परागा हाजीर केला ना जाल्यार तुका म्हजे कडेन लग्न करचें पडटलें ओके ओके बस त्या फारान मारून उडयतलें देवा ते पयसोर हा हांव पयलीं खंय तरी रावता मागीर खुशाल मार फारा मागीर खुशाल मार हांव जर पयलींच लग्न जावचे पयलीं मेलो जाल्यार मुंज नाल्यार खेतो जावन खंय तरी पेडा कडेन जावं अरुणा कितलें मूर्ख आसा गो तूं तुज्या त्या परागा कडेन हांव लग्न करतलें अशें दिसता तुका म्हणजे खरें उलयता तुवें आगो परागा सारक्या चंचल तूं त्या मनशा कडेन हांव लग्न करपाक इतलें व्यवहारशून्य दिसलें तुका म्हजे परागा विशीं अशें कांय उलयनाका सांगून दवरता हें पळय सांग खंय आसा तो हें पळय शांत राव चल अशें फुडें यो रागार जायना का भिवूय ना तूं सगळें सांगता हांव यो म्हाका पळयता ना तूं अजिबात ना यो तूं ताई हे पळय तूं चल ही कितें फटयतलें तुका हा आवाज मी हांगा कितें चड म्हूण जाल्यार म्हाका सांग ता जल्माची बसयतलो आर तूं